सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयज मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता एलारिना फेर्नांडीस आपले बरे भलायकी पासत. तशेंच आयज आमच्या गोंयचे विधानसभेच्या वेंचणुकांचो तशेंच हेर आनीक 4 राज्यांनी विधानसभेच्या वेंचणुकांचो निकाळ येता. देवा लागीं करीत भाशेन खतखत्यान मागुया देवाची खुशी जावंक आनी देवाक जाय तसलो बरो सरकार आमकां फावो जावंक आमी मागुया. तशेंच युक्रेन देशांत शांती वसूंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगला जेजू आयज आमच्या विधानसभेच्या वेंचणुकांचो निकाळ येवचो आसा. आमकां आमच्या नागरिकांक राखतलो गोंयची अस्मिताय तशेंच आमचें सैमीक दायज सांबाळटा तसलो बरो सरकार फावो कोर म्हूण मागता. तुजे कशे प्रमाणे कसलोय निकाळ येवं आमी तुजी कशी मानून घेवंक आमकां बळ दी. सगळ्या राजकीय पक्षांक जबाबदारेचो जावंक फावो कोर. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या मुखार देवाच्या उतरान एस्तेर राणी जिणें आपले परजे पासत आपल्या जिविताक एक धोको कसो घेतलो आनी परजेक सांबाळली. मागुया देवा लागीं आमी सगळीं देवाची खुशी करूंक सदांच मुखार रावंक आनी सदांच देवाचेर आमी धरून रावंक. वी डिपेंड ऑन गॉड हे आमी आमच्या मनान धरून आमचें जिवीत फुडें चलूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी देवाचेर धरून रावचे बदलेक आमी मनशांचेर दुडवांचेर व संवसारी पदवेचेर धरून रावल्या. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे भेटेचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता मनान चिंतून कानान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध अमोचो गौड अपराध ह्या पासून बागेन सदांच सांगवार बरें सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जीव नजो. तुजे कुशेकाल आमी जिवोवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेंच खुशी मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. एस्तेराच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आपली पोरजेचो जीव संकटांत आसा तो पळोवन एस्तेर राणी सर्वेस्पराक शरणा गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजोच जीव हांव आतां संकश्टांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणार ठान म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगल्या राष्ट्रां मदली इस्रायल पोरचेक विंचून काडल्याय आनी सगल्या पुर्विल्ल्या लोकां मदल्या आमच्या पुर्वजांक सदां काल तुजें दायज जावंक निवडून दवरल्याय आनी तुजे बासावणे प्रमाणे तुवें आमकां वागयल्याय. सर्वेस्परा आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बळ दाखय. देवाच्या राया आनी चोर पदवेदार दोनया म्हाका धीर दी. शिवां मुखार हांव आसतोली तेन्ना बुलयतात तसलीं उतरां म्हज्या तोंडान घाल. तांच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी ताच्या बागेल्यांचो भस्म जावं दी. पूण आमकां तुजे पदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव. कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. जाबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय. जाबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवाजता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जाबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगोटां परोस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय आनी म्हजें काळीज गोठ केलाय. म्हाका धीरान बोल्लाय. जाबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय. म्हजे खातीर तुजो उजो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जाबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें मागात आनी तुमकां मेळटलें. सोदात आनी तुमकां गावतलें. दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा. जो कोण सोदता ताका सदांच गावता आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातोर दितलो
आनी मासडी मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो उदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय सदांच करात. हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात दार उगडटलें. भाव भयणीनो, हें आमी जायते फावटी आयकलां आनी हाचेर ह्या उतराचेर आमी विस्वासूय दवरला आनी देवा लागीं आमी कडेन जायतें मागलां, आमी जायतें सोदलां. आयच्या दिसाक जेन्ना ही वाचपां आमच्या मुखार आसात, जेजू जरी तर आमकां सांगता माग म्हूण, आमी ह्या दिसांनी भोव करून जायतें मागता. आमी युक्रेन ह्या देशान शांती हाड म्हूण मागता. आमी आमकां सरकार बरो दी म्हूण मागता. ही जेन्ना महामारी आतां इल्लीशी थंड उरली आसा, तरी आसतना जायतीं जाण बरीं ना जातात हे महामारीन. कोवीड-19 तशेंच हेर दुसऱ्याय दुयेंसांनी जायतीं जाणां सांपडटात. तांचे पासत आमी मागता, देवा तांकां बरीं कर. भाव भयणीनो, हें सगळें चलता आसतना आमी मागता म्हणटा तें बेश्टें, म्हाका दी आनी घे असलें न्हय, पूण खरीच भाशेन विस्वास धरून एके भाशेन कितेंय मागूंक वेता तेन्ना एक रिस्क कशी आसा, एक खतरो कसो आसा. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता एस्तेराच्या पुस्तकांतलें. एस्तेर राणी पेर्सियेच्या राजा लागीं ती लग्न जाल्ली, जरी ती जुदेव. आनी पेर्सियेच्या राजा मुखार वचप म्हणल्यार एक खतरो, कित्याक तुजो जीव वचूंक शकतालो, असलो तो राजा आसलो. आनी राजाचे खाल जे आसले ते हे परजेक, जुदेव परजेक नाच करूंक सोदताले, नाटक करूंक सोदताले. आनी ही तांची मांडणी जाणा जावन जी मांडणी काडलोली हे जुदेवांचे परजेक म्हणजे एस्तेराचे परजेक काबार करपाची मांडणी जी काडलोली ती जाणा जावन ही पोरजां भियेल्ली. आनी असले वेळार एस्तेर राणी ह्या राजा मुखार ताका सांगूंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताचे मुखार आपलें उतर घालूंक एके भाशेन वचूंक तयार जाली. पूण वचत जाल्यार मरूंक शकता, जीव काडूंक शकता, हेंय तिका खबर आसलें. ह्या पासत तिचें मागणें आयज ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, शिवाच्या मुखार हांव वेतां. आनी थंयसर वचप म्हणल्यार कितलो जीव म्हजो हांव संकटान घालता तें हांव जाणा, पूण म्हजे परजे पासत हांव ताचे मुखार वेतां. तेन्ना दुनिया तुजीं उतरां म्हज्या तोंडान घाल, बुलयता तसलीं उतरां म्हज्या तोंडान घाल. आनी आमचेर जे कोण वायट हाडूंक सोदतात ते दुस्मान, आमकां जुदेवांक आमचे परजेक काबार करूंक सोदतात, त्या दुस्मानाचो राग ह्या राजाच्या मोतीन घालूंक म्हजीं उतरां फावो तसलीं जावं दी. भाव भयणीनो, हे मागणें करून एस्तेर राणी राजाच्या मुखार गेल्ली, ती उलयली आनी खरेंच जें कितें तिणें मागलोलें तिका फावो जालें. हे परजेक काबार करचे बदलेक राजान फर्मण दिलें, तें जे कोण काबार करूंक सोदताले वो हे परजेक नाटक करूंक सोदताले तांचेरूच मरणाचें फर्मण मारलें. भाव भयणीनो, आयज घडये आमचेय मुखार असली परिस्थिती आसा. जायतीं जाणां आमी भियेल्लीं आसा, कितें जातलें आतां संवसाराचें, कितें जातलें आमच्या गोंयचें, कितें जातलें आमच्या देशाचें. जे कोण जांच्या हातांत पदवी आसा तेच आमचे दुस्मान जाल्ले कशें दिसतात, कित्याक नाका जाल्ले निर्णय घेतात, नाका तसलो डिवेलपमेंट करतात, परजेचें आयकनात, वो परजेक फावो तें दिनात. तर असल्या वेळार एक काळीज आमचें देवा मुखार रडटा, देवाक उलो मारता. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आश्वासन जेजूचें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात, परतून परतून मारीत रावात आनी तें दार उगडटलें. भाव भयणीनो, हें सोत मानूंक आनी हें करूंक आमकां होच विस्वास जाय जो एस्तेर राणीन विस्वास दवरलो, भावार दवरलो.
आमकां होच विस्वास जाय जो जेजू आमकां विस्वास दवरूंक आपयता तो. जाल्यार आमी सगळीं विस्वाशी, आमी सगळीं देवाचेर भावार दवरून आसा जाल्यार ह्याच भावार्थान मागुया. आमकां राख, आमकां सांबाळ, आमचें दायज सांबाळटा तसलो सरकार आमकां दी अशें म्हूण आयज सुरवातेक आमी मागणें केलां. जाल्यार देवाची खुशी जावं. देव जें कितें करता तें बरें आसा तें करतलो. जशें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां, कोणूय पूत जरी तर उंडो मागत जाल्यार ताका फातर दिता तसलो तुमचे मदलो कोण बापूय आसा. वो मासडी मागली जाल्यार ताका सोरोप दिता तसलो बापूय कोण आसा. तुमच्या भुरग्यांक जरी तर तुमी बरें दिवंक जाणात, आनीक एक उतर घातलां, वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरें तें दिवंक जाणात जाल्यार सर्गींचो बाप ताच्याहून चड जाणा. आमकां कितें गरजेचें, कितें आमकां फावो आनी कितें आमकां दिता तें कित्याक दिवचें हें सगळें देव जाणा. ह्या पासत निकाळ कसलोय येवं, कोणूय सरकार येवं, ओ मुखार कितेंय जावपाचें आसा, शिकुया तातूंत. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता, देव आमकां कसलो संदेश दिवंक सोदता. बरें जें आमकां देव दिता तें आमी घेवया, खुशाल जावया, देवाक सदांच दिनवासुया. जरी तर तें आमकां जें कितें मेळटा तें बरें न्हूशें दिसता जाल्यार देव आमकां आजून पासून शिकोवंक सोदता. आमी आजून पासून वायटोबीच आसात, आमी आजून पासून जाग्यार येवंक ना. जाल्यार सगळें देव आमकां जें कितें बरें आसा तें दितलो होच विस्वास धरून ही भेट आमी भेटोवया. आनी ही भेट भेटयता आसतना जें कितें आमचे प्रितुमेंतलें बरें तेंच काडून हो उंडो सोरो तयार जाला. जेजूचें मांस रगत ह्या आल्ताराचेर तयार जाता तेंच आमकां घोटाय दिवं, तेंच आमकां देवाची खुशी मानून घेवंक फावो तें बळ दिवं. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. Quello le picosti vaura Cantam babacia disa Amcia tata dosti rupa Amcia tata dosti rupa Carlo rozpłycia fola Cantam babacia disa Amce calci soria rupa Amce calci soria rupa Odsmaldonia guardanaco Audetai tumbetoi lolo Esai sodas tu gabete Urbilo le tucerose Odsmaldonia guardanaco Audetai tumbetoi lolo Esai sodas tu gabete Urbilo le tucerose. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारात सर्वेस्वर मारून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमचे ओतरेक तुका मानो. तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना उगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्व आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नामी येता ताका सोय.
उसळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा ओळवी, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो देव आमचे बराबर आसा जाल्यार आमी कित्याकूच आनी कोणाकूच भिवपाची गरज ना. जाल्यार आमी होच विस्वास धरून जें कितें आमकां फावो तें देवाचे कुशे प्रमाणे जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक बारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरात आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे दोरयेचें म्हाका पावना पूण तुजे चेकरान मला भलायकी मेळ्ळी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. लागल्या आत्म्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरीतले पियून धादोशी जाया. तान लागल्या आत्म्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरीतले पियून धादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. सोड लागता जिवीत जेजूशी येया. बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा. सोड लागता जिवीत जेजूशी येया. बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. मागतल्यांक मेळटा, सोदतल्याक गावता, दारार मारतल्याक दार उगडटा. प्रार्थुया.
देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमची काळजां नवीं कर. ह्या संवसारान कुडी ओतम्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आंतोनियो लुकास दाबोलीचो भाव सोंपून गेला. आयज 3:30 वाजता ताचो इंतेर जातलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें मोग कर. गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118. I6. जेजून आपले कुडी पातोक नाटक केले. पातोक नाटक केले. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती. जेजू आमची शांती. Ekwotacie pol dewy maruja. Calia fude paki poinaka. Mandry Shendry havan gewon goja samawia. रावतात कित्याक पळयतात तुमी कोणा. Ugic raole sogle ami portele fonan. बाबा म्हज्या लिपोन कितें चिंताय. उगड तुझे दार गोंयचे मावेक आवाजाय. Cheddar mola, toshi amchi zonwara, sorry.
डॉक्टर जगसिके आणि साबू देसाई सांभाळल्या ताणी आमची अस्मिताय मारुया आमी पावले चाराचे नारो गाजून नाव राख्या आमचे गोयेचे आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें जाय सोयबाग कित्याक म्हूण आमी करता वाय तांबडी माती काळी करूंक आमी दिवची ना काय नोटो बदलल्या बगो काय जावचें ना जागृत